ब्रो एक कंपोजिशन असा करी हांगे मल्पुगा ब्रो म्हणालो तो 2-3 वर्सां जावन सांगून आलो पहिला सॉंग जाय पहिला सॉंग कर तू पळ्या मागीर पळ्या ल्हानपणार कितलो बोकरे आसले बहिणीचे कितले मार केले बट म्हाका आनी साविता बायक Second. पेट्टेत ही दोगांय ब्युटिशियन्स हांव म्युझिशियन ओ अरे वा दॅट इज अ नाईस वे टू पुट इट शिकपाक काही म्हणी मार पडला गे शिकपाक पाटी पडलो गे आय वॉज अ एवरेज स्टुडंट लायक From पास जाला पुरो Okay. मॅक्सिम पाद्राप आयलो ताणी गिटार प्ले केलें स्ट्रम केलें आनी सिंग केलें काय हें अशें करीच म्हाका अशें जायचें म्हणून सो पाद्रापा कडेन वचून बरें फ्रेंडशीप करन तांचे लागीं फादर म्हाका गिटार शिकायचें म्हणून फक्त म्हज्या मतीन तेंत म्हाका गिटार शिकायचें म्हणून पाद्रापान म्हाका कितले गाळे गेल्यात म्हणना हांव गिटार काडून बसचे गिटार म्हज्या पप्पाचें एक म्हाका इल्लें बें आसलें की तो काल म्हणटालो जॉब आसाचें इनकम आसाचें काय कर न्ही हांव एक 7 दीस ते हुंडाय सेल्स शोरूमात कामाक गेल्लो हांवें थंय धांवून आयलो म्हाका हें जायना काम करूं पप्पा हांव दिल्ली आसा ओके पप्पा हांव चेन्नय आसा हांव हांगा कप्पा स्टुडियोक आयला हांव हांगा आयला शाउट आउट टू गोडगोडो टीम फॉर सम रिजन आमचे इंट्रस्ट आसात आमी सेपरेट जाल्या बिगेस्ट फियर बिफोर गोइंग टू द स्टेज लिरिक्स मिस जाता कोणा म्हणून चुकता कोणा म्हणून न्हिदलो 3:15 जाल्या की बाळक जेजू हांगा लागींत आसा आनी तो पळयता म्हणल्यार म्हाका अशें फील जालें उठलो हांव दोळां दुखां येता आतां रडटें आसा एक पुडचें न्ही आनी एक पुडचें जालें तशें प्रेजिंग गॉड इट विल नेवर स्टॉप सोदून आयला बाळका जेजू सगळ्या काळजांत अरचून तुका तूं रक्षक आमचो मोगासरो कुटुंबाक आमच्या सांबाळून बोरसो